बाकी जे उरलेली म्हणजे कोणाचे सँक्शन जावून आलेले अर्ज जे उरलेले ते एकदाच सगळे निकालाक हाडप हो एक ध्येय आसलो. हे काम करपाक लागून जे पुढाकार घेतलो तो माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घेतलो. जे अर्ज थंय निकालाक हाडले तितून हांव सांगता म्हाज्या मये मतदारसंघात 210 फक्त एका वेळाचेर 210 अर्ज सँक्शन जाले आनी भितूरले 190 लोकांक पयशे बी येयले. पयशे येयले ते लोक अजून सांगना आमकां येयल्या म्हणून, पूण खबर आहा आमकां खबर आहा पयशे येयल्या म्हणून. आनी सँक्शन ऑर्डरी आमच्या कडेन आसा. काही टेक्निकल तांत्रीक कारणां खातीर आमी ह्यो ऑर्डरी अजून प्रत्येक त्या मतदाताक दिवंक ना, अजून त्या लाभधारकाक दिवंक ना. पण पयशे सगळ्याक येतले हेजी आमकां खात्री आहा. आनी हे पयशे अरेंज करपाचें जें काम आहा मुख्यतः म्हाका ह्या डिपार्टमेंटाचे मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय हांचे हांगासर उल्लेख करीन दिसता. कारण तेंच्यांनी जो पुढाकार घेतलो आमचे 30 कोटी रुपया आमचे सरकार कडेन पडत उरलेले, म्हणजे तिजोऱ्यांत जातले हे पयशे युटिलायज करून आमच्या ह्या लोकांक हेचो लाभ दिवप हो तेंच्यांनी एक प्लॅन केलो. ताका जाणवले की कोणीतरी नजरेक हाडले की बाबा अशें हें जालां की पावसान शेतां कुसला तांकां सपोर्ट प्रायस दिवपाक जाय जाल्यार ते इमिजिएटली डिसिजन घेता. आनी डिसिजनच घेना पण ते कशें इम्प्लिमेंट जातले. तुमकां जर सगळ्यांक याद आसा मुख्यमंत्र्यान सांगलेले की डिसेंबर मंथ मॅक्स डिसेंबर की जानेवारी 15 पर्यंत आमी दितले. आनी आयज आसा जानेवारीची कितली तारीख आसा, आयज 3 तारीख आसा. आनी ऑलरेडी हांव सांगता तुमकां खूब जाणांक लॅटरां गेली आनी खूब जाणांक पयशे गेल्ले आसा तुमच्या अकाउंटांत. गेल्ले आसा काय ना खूब जाणांक एक हें आसा डावट आसा की सरकारान शेतांक आतां जर आपूण म्हाका एक हेक्टर करपाक इतलो खर्च जालो सपोज 70-80 हजार जाल्यार तितलोय दिवचे. एक लक्षांत दवरा सरकार दिता हो सपोर्ट प्रायस दिता म्हणजे कितें की सगळीच लुकसाण जाली सगळेच काय भरू शकना पण एक फिक्स रेट दिता. त्याच्यामुळे तुमचो जो मनोबल आसा तो कमी जावंक जायना. आणि हे कशें आसा आतां जशें डायरेक्टरान सांगलें काय येयल्ल्या वर्सा अशें जायना पण असो दुष्काळ जालो जाल्यार आमी तुका सांगता की सरकार कितें म्हणटा तुमी भिवपाची गरज ना, आमी आसा, करात तुमी शेती, तुमकां आमी सपोर्ट प्रायस दितले. नाल्यार ऑपोजिशन कितें म्हणटलें आमकां जाल्यार 70-80 तुमकां दिले 40,000 म्हणटले हेक्टराक. अशी तुमची भूल भुलैया करपाक ऑपोजिशन आसा पण आमची सगळी डिसिजनां पळय एकदम सामान्य मनशा पर्यंत आसा. ताच्या फुडें वचून सांगता आमचे सरकार शेतकऱ्याक प्रोत्साहन करपाक हर तरेन प्रयत्न करता. तुम्ही कम्युनिटी फार्मिंग करा. आमी मेणकुऱ्या कम्युनिटी फार्मिंग केला आणि कम्युनिटी फार्मिंगान कितें जाता तो ऑलमोस्ट 90-100% फेन्सिंगाक आमी पयशे दिता, बांय मारपाक पयशे दिता, पंप लावपाक पयशे दिता. तुम्ही फक्त गरज आसा ती एकठांय येवपाची. तर तुमची भाजी विकत घेतकीर 10 ते 15 दिसां भितर पयशे तुमच्या अकाउंटाक ट्रान्सफर करपाची बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ते घेता. सो म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय की आमी सगळ्यांनी शेतकारांनी मातशें सिरियस जावया आनी आमच्या जे दोतोराचें स्वप्न आसा की कितें तर आमी शेती बद्दल एक क्रांती घडोवपाक जाय. शेतीक आमी खुबशे बदल करपाक जाय. आमी शेती बद्दल सेल्फ सफिशियंट जावपाक जाय. आमी आत्मनिर्भर जावपाक जाय जेणे करून आमी आमचे जी पळय पिकावळ आसा ती आमी तयार करपाक जाय. आमची स्वता कन्झम्पशनाक तरी आमी तयार करपाक जाय आनी आमचे मोठ्या प्रमाणात जे पयशे हे भाजी परचेज करपा खातीर आमी जे पळय भायर दुसरी राज्यांतल्यान आमी परचेज करतात ते आमी भायर धाडप ना. पयल्यान पयलीं हांव तुमचे सगळ्यांचे जेंकां आज आमी शेतकरी आधार निधीच्या अंतर्गत कोणाक 40,000चो कोणाक 50,000चो जो चेक मेळटलो तांचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. नेटान ताळयो वाजोवन सगळ्यांचें अभिनंदन करता. म्हाका दिसता आमी पळयता की पावसांत जाल्ल्या मेजर लॉस हाज्या खातीर आमकां शेतकरी आधार निधीच्या अंतर्गत जवळपास आमी 3,950 लोकांक 368 lakhs म्हणजे 3,68,00,000 रुपया आज डिस्ट्रिब्यूट करता. ही बरी गजाल काय न्ही? म्हाज्या बरोबर भारत पताके एक तुमकां गव्हर्मेंट लावपाक पयशे दिता. तुमी हेक्टरी लायत जाल्यार आमी कितले दिता एका हेक्टराक? फॉडर लायत जाल्यार 20,000 रुपया आमी पर हेक्टराक लावपाक दिता आनी तेच परत आसा तशें तेजे आनीक 40-50 हजार रुपया म्हणजे डेरी आहा ते वयल्यान विकत 5 रुपया किलोन विकत व्हरता.
तुम्ही म्हणटले फॉडर लायल्यार कोण विकत व्हरतले? गोंयांतले सगळे वेटरनरी फार्मर्स हे सगळे भायल्यान हाडटात, त्या पेक्षा तुमी लायले जाल्यार तुमच्या कडल्यान विकत व्हरतले. म्हणून हांवें सांगलें आमी ट्रेडिशनल फक्त भात शेतीचो विचार न करता आतां वेगवेगळ्या कमर्शियल हाचो विचार करपाची गरज आसा.